सो नेक्स्ट रेशो ट्रॅप. सपोज जर अशा फॉर्मान तुमकां दिला ABचो रेशो 4:5, BCचो रेशो 6:7. सो आमकां फायंड करूंक सांगला A आणि C. सो A आणि C ची व्हॅल्यू आमकां फायंड करूंक सांगले. सो 4:7 जर आता ऑप्शन पयलो जाल्यार आमच्या कडेन ना. सो कितें करपाक जाय ह्या कंडिशनाक तुमी पळयात. पयली AB 4:5 ओके, मागीर BC 6:7 दिला रायट. सो B दोनूय पयली पळयात, जे करूया दोगां भितून कॉमन आसा तेंचो रेशो पळयात पयली सेम आसा, सेम ना. सो कितें करतले हांगासर पयली हो आनी हो सेम करपाक जाय. ह्यो आनी हो सेम करतलो जाल्यार हेका हेज्या नंबरान मल्टिप्लाय करात आणि हेका हेज्या नंबरान मल्टिप्लाय करात. आता कशें करतले पळय, 4 तर 5 तुमकां सांगलो ह्या नंबरान मल्टिप्लाय करा म्हणून. सो हेका मल्टिप्लाय केलें जाल्यार हेकाय सेम नंबरानूच करप, हेका जितले हेका करता पळय हेका तितल्याकूच करप कळ्ळें. सो मागीर नेक्स्ट 6 कितले हेका मल्टिप्लाय करतले रायट, सेम नंबर 6 हेतून मल्टिप्लाय करतले म्हणजे सेम नंबर येवपा खातीर. आणि 7 इंटू हेका 5 केला म्हणून हेका 5 करतले. आता पळय 4 6 कितलो येयलो 24 6 2 5 इंटू 6 30, 6 5 30, 7 5 35. आता दोन्ही सेम येयलो. सो पयली अशें तुमी सेम काडपाक जाय. मागीर तुमी A आणि C ची व्हॅल्यू, सो ही A ही B परत ही B आणि C. A आणि C ची व्हॅल्यू सांगले 24 35. सो B इज युअर करेक्ट ऑप्शन. जर A B C फायंड कर म्हटलं जाल्यार 24 30 आणि 35. पयली फर्स्ट थिंग तुमकां सेम नंबर्स हाडपाक जाय म्हणून तो कॉमन जे कितें आसा पळय ते मल्टिप्लाय करात. सिंपल हेका हितून मल्टिप्लाय करात आणि हेका ह्या हितून मल्टिप्लाय करपाक जाय. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 27% कन्वर्टेड टू डेसिमल. सो जेन्ना पर्सेंट दितलो तो आमी डेसिमल फॉर्मान कशें कन्वर्ट करतले. हे प्रिवियस पेपरान प्रॉब्लम येयल्ले, सो तुमकां हे सॉल्व करून दाखयता. सो जेन्ना पर्संटेज येता पळय तेन्ना 27%, सो पर्संट आहा तो डिवायड बाय कितें करात 100 करात. ओके, कितले झिरो आसा 2 झिरोज आसा. सो 2 झिरो म्हटल्यार 2 नंबर सोडून कितें करात डेसिमल दियात. सो 1 2 1 2 2 नंबर सोडून डेसिमल. सो कितें येयलो 0.27 येयलो. सो D इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सपोज 7% सांगलेलो जाल्यार 7/100 तरी सुद्धा 2 नंबर तुम्ही सोडून कितें करतले पॉईंट दितले. एकूच नंबर हा, दुसरो नंबर ना म्हटल्यार तुम्ही 0 घेवंक जाय 0.0. क्वेश्चन हे जे आसा पळय हेंका मिक्स फ्रॅक्शन म्हणटात. ओके, मिक्स फ्रॅक्शन. सो आता हांगासर कितें करपाक जाय, डिनोमिनेटर सेम हो तसोच दवरतले 5. आता हांगासर एक मातशी व्हडली लायन करात. 5 घेतलो ह्या नंबराक मल्टिप्लाय करात, ह्या नंबराक मल्टिप्लाय आणि वयल्या नंबराक प्लस करप कळ्ळें. 5 हेका मल्टिप्लाय करतलो आणि वयल्या प्लस जातलो. ही मागीर मिडल सायन सेम डिनोमिनेटर हांगा बरयलो. हो एका नंबराक मल्टिप्लाय जातलो आणि वयल्या नंबराक कितें जातलो प्लस जातलो. 5 3 जा 15 प्लस 2 5, 5 1 जा 5 प्लस 3 5, 15 प्लस 2 17 5, 5 3 8 5. जर डिनोमिनेटर सेम नासले जाल्यार क्रॉस मल्टिप्लाय करतले. जर सेम आसा कॉमन घेयाच, एकूच घेतलो. 17 मायनस 8, 17 8 काढलो 9/5. सो C इज युअर करेक्ट ऑप्शन. जर डिनोमिनेटर सेम ना जाल्यार क्रॉस मल्टिप्लाय आणि हे स्ट्रेट मल्टिप्लाय करून आन्सर येतले. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर. आता सिमेट्री म्हणजे कितें, जो कितें फिगर गिवन आसतलो डायग्राम कितें जर दिला तुमकां तो इक्वल पार्टान डिवायड करप. सो हांगासर इक्वल पार्टान डिवायड केलो जाल्यार कितल्यो लायन्स हांगासर फॉर्म जातल्यो. सो आमकां कितें सांगला कितल्यो नंबर ऑफ लायन्स ऑफ सिमेट्री आमी हांगा ड्रॉ करूंक शकता. आता एक ट्रायंगल आहा, ट्रायंगल हो आमकां सिमेट्री म्हटल्यार कितें इक्वली डिवायड करप. पळयाच हांगा आमी एक लायन मारली जाल्यार इक्वली हाफ हाफ डिवायड जालो एक लायन रायट. करूंक शकता असो हाफ हाफ आमी. नेक्स्ट असोय आमी हाफ हाफ करूंक शकता. पळयाच आता इमॅजिन करा ही लायन हो हाफ कळ्ळें, दुसरी लायन जाली परत हांगासरली, परत ही लायन हो हाफ ट्रायंगल हो हाफ ट्रायंगल. सो हेच्या वयर आमी आनीक खंयसर लायन काय क्रॉस करूंक शकना. सो आमकां सिमेट्री म्हणजे इक्वल पार्ट्सान हाफ हाफान डिवायड करपाक जाय कितें फिगर दिता तो. सो कितल्यो लायन्स आमी ड्रॉ केल्यो 1 2 आणि 3. सो B इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट मिक्सचर टाइप क्वेश्चन. इन व्हॉट रेशियो मस्ट मिल्क अँड वॉटर. सो मिक्सचर ऑफ मिल्क आणि वॉटर. ओके, 2 डिफरंट थिंग्स आसा ते ऍड करतले. सो मिल्कान वॉटर ऍड केले बी मिक्स सो दॅट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस. सो जो मिक्सचर आसा तो एट कितें सेल करतलो तो कॉस्ट प्राइस, जो कितें ओरिजिनल प्राइस आहा पळय त्या प्राइसार सेल करतलो ऑफ मिल्क. द सेलर गेन्स 25%. सो प्रॉफिट ताका कितले मेळटले 25%. डायरेक्टली तुमकां एक मेथड दाखयता. सो हे ताका प्रॉफिट मेळटले कितले मेळटले 25% प्रॉफिट मेळटले. टोटल कितले आसतले कॉस्ट प्राइस 100% आसतलो कळ्ळें. सो 25 1 जा 25 4. सो रेशो कितलो येतलो 4:1. सो A इज युअर करेक्ट ऑप्शन कळ्ळें. सो जो कितें प्रॉफिट आसा पळय तो घेयाच डिवायड बाय कॉस्ट प्राइस सांगला म्हणजे जो कितें ओरिजिनल प्राइस जी आसतली आफ्टर मिक्सिंग सांगला पळयाच मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस. सो तो 100% घेतले.
1/4 करात, सो डायरेक्टली 4:1. ओके, सो सेम टाईप अनदर क्वेश्चन पळयात. अ मिल्कमॅन मिक्सीस 10 लिटर ऑफ वॉटर. आता हांगासर आमकां मेन्शन केला 10 लिटर ऑफ वॉटर एड केला विथ मिल्क अँड सेल द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस. सो जो मिक्सचर असलो तो कॉस्ट प्राइस म्हणजे जी कितें ओरिजिनल प्राइस ऑफ मिल्क आसा पळय त्या प्राइसार तो सेल करतलो. आणि गेन्स कितलो परत 25%. सो 25% परत सेम तशेंच काडटले. गेन्स कितलो पर्सेंट दिला पळय तो. सो तुमी एक डायरेक्टली याद दवरूंक शकता पळयात 25% म्हणजे 1/4 एक्चुअली. 50% म्हटल्यार 1/2. 75% 75% 3/4. सो हांगासर तुमकां निकतें केला तसोच 1/4. सो रेशियो कितलो 4:1 येतलो. हाऊ मच मिल्क वॉज देअर ओरिजिनली. आता जे वॉटर असता पळय, ओके, सो ते आमकां फ्री आसतले म्हणून ते कितें म्हटलें तेका प्रॉफिट म्हटलें आमकां मेळटलो तो. सो आता हांगासर जो कितले वॉटर आसा 10 लिटर ऑफ वॉटर. सो 10 लिटर ऑफ वॉटर आसा पळय, सो हे मल्टिप्लाय कराच. हे जे आसा तो मिल्क आणि ह्यो जो 25% जो आसा तो कितें वॉटर. सो ह्यो मिल्क आणि ह्यो कितें जातलो वॉटर. सो 4 into 10 कराच. सो कितले लिटर जातले. हाऊ मच मिल्क वॉज देअर ओरिजिनली 40 लिटर. आणि उदक घातले ते टोटल कितलो जातलो 50 लिटर जातलो. सो हे तुमचे आन्सर जातले 40 लिटर. ओके, सो हे कॉमन आसा. चड मिल्क आसतले कमी वॉटर आसतले म्हणून 4 ह्यो मिल्काचो जातलो 1 ह्यो वॉटराचो जातलो. ओके, सो तुम्ही थिंक करतले की हांगा 10 कित्याक घेतलो. आता रेशियो पळयात 4:1. ओके, सो 4 आणि 1. सो 1 ऑब्वियसली कमी आसा तो कितें आसतलो उदक आसतलो. सो 1 म्हटल्यार कितलो लिटर 10 लिटर. सो आमकां 4 जो आसा तो कितलो आसतलो तो फायंड करपाक जाय. रायट, कळ्ळें कितें केलें. हांगासरलो कमी जो आसा तो आमी अज्यूम करतले 10 लिटर. सो कित्या खातीर मिल्कान क्वॉन्टिटी जी आसतली ती कमीच आसतली ऑफ वॉटर. कळ्ळें. सो ती हांगासर 10 लिटर. कळ्ळें, 10 लिटर ऑफ वॉटर. सो हांगासर 4 जो रेशियो जो आसा पळय तेजो कितलो आसतलो म्हणजे आमकां टोटल जी जे आसा पळय ओरिजिनली मिल्क कितले आसा ते आमकां फायंड करूंक जाय. सो 1 म्हणजे 10 लिटर जालो जाल्यार 4 म्हणजे कितलो क्रॉस मल्टिप्लाय करप 4 into 10 आणि थंय आमकां हांगासर आमी अज्यूम करतली x 1 into x. सो हे आमकां आन्सर मेळ्ळें. सो तेज्या खातीर ते आन्सर 40 लिटर येता. रेशियो एंड इनकम टाइप प्रॉब्लम. The ratio of income A and B is 5:7 and the ratio of their expenditure is 3:5. If each saves rupees 4,000, find the income of B. So आता हांगासर इनकम दिला, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दिला आणि सेविंग. राईट, सो इनकम एक्सपेंडिचर आणि सेविंग दिलो काय एक फॉर्म्युला आसा जो हांवें ऑलरेडी प्रिवियस व्हिडिओन तुमकां एक्सप्लेन केल्लो. इनकम मायनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग. सो आता एचो इनकम. ओके, मागीर तुमी एचो एक्सपेंडिचर आणि एची सेविंग कितली आहा ती बरोवन काडटले. मागीर बीचो इनकम बीचो एक्सपेंडिचर आणि हेची बीची सेविंग. सो ए पळयात, ए फर्स्ट आहा बी सेकंड आहा 5 आणि 7. सो हेका इनकम 5x आणि हेजो 7x आणि हेजो एक्सपेंडिचर हो एचो हो बीचो. सो एक्सपेंडिचर 3x आणि 5x आणि सेविंग जी आसा ईच सेव्स रुपीज 4,000. राईट, सो दोगांयनी सेविंग कितली केल्या 4,000 केल्या ईच म्हटलं. आता आमकां फायंड द इनकम ऑफ बी सांगला. सो इनकम ऑफ बीचो. सो आमकां बीचोच कंडिशन आमी घेवपाक जाय, एची घेवपाची गरज ना. सो आता हांगासर पळयात 7x मायनस 5x कितलो उरलो 2x इक्वल टू 4,000. सो x इक्वल टू 4,000 आणि हो डिवायड बाय 2. सो कितलो येयलो 2,000. आता हो इनकम कितला 7x. सो 7 into एक्साची व्हॅल्यू पुट कराच. 2 7 14,000. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन.